प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 22वो विस्वोर वोड 34 ते 40 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्सेस 34 to 40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे भितरल्या एकल्या वकिलान एक असो विचार केलो. गुरुजी, समृद्धींत व्हडली आज्ञाची खंयची? जेजून प्रतिपाद केलो, सगळ्यान व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या जिवाच्या बोडान आनी सगळे तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती ही, तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे दोन आज्ञेचेर दवरलेली आसा सगळी समूळ आनी प्रवादी. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू ह्या फारिजिवांक जबाब दिता खंयची आज्ञा जावन आसा व्हडली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आदामान इवेक रचलोलो ताणें आदामाक आपले भाशेन रचलो. आपलो आत्मो ताणें आदामाक दिलो. म्हणजे आदामाचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक आसलो. इतलो मोग केलो ताणें मनशा कुळाचो. पूण कितें घडलें? ताणें तांकां सांगलेलें एक फळ खायनाका म्हणून. तें फळ खालें आनी तें फळ खाल्या उपरांत कितें जालें भाव भयणीनो? आतां आदामान तें पातोक आदरलें. आख्ख्या मनशा कुळाचें निसणटोण जालें. आतां आमचो संबंद देवाशी तुटलो. पूण भाव भयणीनो, देवान मनशा कुळाक सोडूंक ना. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो, जेजूक धाडलो. जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो. आनी आतां भाव भयणीनो, जेजून आमकां कितें सांगलां? तुमी खरेंच देवाचो मोग करता जाल्यार देवाची आज्ञा पयलींच्यान अशी आसली, तुमी देवाचो मोग करूंक जाय, तुमी देवाचें उतर आयकोंक जाय. हेंच ताणें सांगलेलें आदामाक. कितें सांगलेलें? तें फळ खायनाका म्हणून. एकूच आज्ञा दिल्ली ताका. आनी ताणें आदामाचो आत्मो ताजे भाशेन केल्लो. पूण जेन्ना पाप केलें, आतां आमचो संबंद तुटलो. पण जेजू येना फुडें तो कितें सांगता आमकां? जुवाचो 14वो विस्वर वोड 23 तो म्हणटा, तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्या उतराची सजमणी घेवन तुमी म्हजें उतर पाळात, करात म्हजें उतर. फकत उतरांनी म्हाका सांगिनाकात की तुमी म्हजो मोग करतात म्हणून, पूण तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी त्या खोंत्यांनी दाखोवयात. आयज जेन्ना ही व्हडती आज्ञा ती खंयची ती? जेजू आयज जेन्ना ताका प्रश्न विचारतात, जेजू ताका सांगतात की व्हडली आज्ञा जावन आसा की तूं देवाचो मोग करतलोय तुज्या काळजान, तुज्या बोडान, तुज्या शक्तीन, सगळें जे तुजे भितर आसा तातूंत तूं मोग करतलोय. आमी भाव भयणीनो खरेंच देवाचो मोग करूंक पावोंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? आमी खूब वावर करूंक जाय ना. आमी फकत जेजूच्या उतराचेर भावार धरूंक जाय, देवाचें उतर करूंक जाय. आयज भाव भयणीनो, इग्रोज मातीन आमकां ह्या उतराची सजमणी ना म्हणून लोक कितें सजमता की इगोर्जेक वेतकूच खूब देवस्पण करीत जाल्यार, खूब मागणी करीत जाल्यार, खूब तेर्स करीत जाल्यार, खूब मिसां आयकत जाल्यार ती सजमतात. ताजे वरवीं दाखयतात की देवाचो मोग करतात म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमी देवाचो मोग केन्ना आपणायता? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार धरता. ही लव्ड अस फर्स्ट. देवान आमचो मोग पयलो केला. केन्ना? जेजूक ह्या संवसारांत धाडल्या उपरांत. जेजून आपलें रोगत वारयलें. ताणें आपलो मोग दाखयलो आमकां. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार धरता भाव भयणीनो, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर आपलो शीमे नासलेलो मोग ओतयता. आनी जेन्ना तो आमचे भितर शीमे नासलेलो मोग ओतयता, तोच मोग आमी आतां देवाक दिवंक पावता, आमच्या पेल्यांक दिवंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, आमी फकत मनशा भाशेन आमी तो मोग करतले. तूं म्हाका बरो कर, हांव तुका बरें करता. तूं म्हाका वायट कर, हांव तुका वायट करता. हें जावन आसा मनशाचो मोग. पूण देवाचो शीमे नासलो मोग जावन आसा असो मोग की आमी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक पावता. तर भाव भयणीनो, हो मोग आमी आमच्या दुस्मानाचो करूंक पावपाक आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजूचेर भावार धरूंक जाय. आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. ताजें उतर आमी पाळूंक जाय. जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, परफेक्ट लव ड्रायव्स आउट ऑल फियर. म्हणजे जेन्ना देवाचो मोग आमी आपणायता, सगळी भिरांत आमचे कडसून भायर पयस जाता.
सगळी भिरांत आमचे कडसून भायर वेता आनी आतां देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता, देवाचें बरेंपण व्हांवता आनी ह्याच देवाच्या बरेपणा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताच्या उतर पाडूंक जाता, आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाता आनी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता आनी त्या वरवीं आमच्यान भाव भयणीनो आमच्यान ही व्हडती आज्ञा जी जेजून आयज आमकां दिल्या ताच्या पवित्र पुस्तकान ती आज्ञा आमच्यान करूंक जाता. कसली आज्ञा? देवाचो मोग करपाक. तर भाव भयणीनो आमी देवाचो मोग करूंक पावचे पयलीं आमकां जाय देवाच्या मोगाची गरज. हे देवाचो मोग जेन्ना आमी आपणायता जेजूचेर बावर दवरून तेन्नाच की आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता, ताचें उतर पाडूंक जाता, आमच्या पेल्याचो आनी दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो आयज आमी कितें करूंक जाय? आयज आमी जेजूचेर बावर दवरूंक जाय, ताच्या उतराचेर बावरूंक जाय, ताचें उतर पाळूंक आयज तान आमी पयलो जागो देवाच्या उतराक दिवया. नातर भाव भयणीनो आमी कितले आमी कोत्ता पोन्न्या कोराराच्या लोकां वरवीं आमी हें कोत्ता तें कोत्ता खूब देवस्पण कोत्ता, पूण ताचे वरवीं आमी केन्नाच देवाचो मोग आपणावची ना. आमी देवाचो मोग आपणायतले केन्ना? जेन्ना आमी ताजें उतर पयलें दवरतले, आमी पयलो जागो दितले आनी तें उतर आमी पाळटले. कोणूय जावं देवाचें उतर पयलें येतलें आमच्या जिवितांत आनी जेन्ना देवाचें उतर पयलें येता आनी आमी तें उतर पाळटा देव आपलो मोग आमच्या पेल्याक दिवंक जाता. आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर जेजूचें जें आमकां आयज आमी आयकलां तें आमी पाळूंक आयज तान आमी सुरवात करुया आनी खेरीत भाशेन देवाचो मोग ही व्हडली आज्ञा जी आमकां जेजून दिल्या तें आमी करपाक आयज तान आमी फुडें सरोया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक भाव भयणीनो एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.